म्हज्या माणकुल्या भुरग्यांनो, तुमकां माये मोगाचो नमस्कार. भुरग्यांनो, तुमकां काणयो आवडटात न्हय? चलात तर आयकयात एक अशीच ल्हानशी काणी. काणयेचें नांव जावन आसा कालूच केल्लें जाल्यार. आयज राजू आवय बरा वचपाक नाचत नाचत भायर सरलो. तो खूब्ब खोशी आशिल्लो. ताका आवयन एका प्रश्नानूच यो म्हणिल्लें. हरशीं ती ताका नाकाच म्हणटाली. मागीर ताचें मुखकमळ देंवतालें. तशेंच मुखकमळ आयज श्रेयालें देंविल्लें. ताणें जेन्ना आवयक म्हळें, मम्मा हांवूय येता गो, म्हाकाय मामाल्या बायक पळोवंक जाय आनी आजे बरा मातसो गजाली करूंक जाय. आजयेल्या शेजाऱ्या काकीन बरें माजर हाडलां खंय, ताकाय पळोवंक जाय. फोटवार पळयलां हांवें. यो. आवयन नाका असो धेंगसो घातलो आनी तूं अभ्यास कर अशें सांगलें. तुका काल जो अभ्यास करूंक सांगलो, पूण तुवें फाल्यां म्हळें तूं येवचो ना, कसोच येवचो ना. तूं राव घरा आनी अभ्यास कर. परवां तुगेलो पेपर आसा, तो विशय सारको पाठ कर. हांवें शिकवणी शिक्षकीक सांगलां, काल केल्लो जाल्यार व्हरतलें आशिल्लें. राजून काल केल्लो आनी बरोच लक्षांत उरपा सारको केला म्हूण ताका घेवन वता अशें सांगून आवय ताका घराच दवरून गेली. श्रेयाचें मन आतां खूब दुख्खी जालें. ताची मनांतली इच्छा आशिल्ली ती थंयच उरली. ताणें काल आवयन सांगलें आयकून आशिल्लें म्हणून ती उरली. श्रेयाक ताचें फळ अशें मेळिल्लें. ताणें दुख्खी जावन आपल्या मनांतल्या मनाक म्हळें, खरेंच कालचो अभ्यास कालूच केल्लो जाल्यार. कळ्ळें भुरग्यांनो, श्रेयान कितें म्हळें? कालचो अभ्यास कालूच केल्लो जाल्यार. तो खूब निरूस जाल्लो. कालचो अभ्यास आयज करीत बसलो. तो करतना ताका हेंवूय बीन कळ्ळें की कालचो अभ्यास कालूच केल्लो जाल्यार आयचो जो अभ्यास आसा तो ताका जोडून वाडचो नाशिल्लो. खरेंच कालचें सोडा, आयचें काम आयजच करीत जाल्यार आपूण निरूस जायनात. हें श्रेयाक पयलींच कळलेलें जाल्यार आयज तो कालूच केल्लो जाल्यार म्हणचोच नाशिल्लो न्हय. कशें लागलें भुरग्यांनो? तर तुमी आयचो अभ्यास आयजूच करपाची तयारी दवरात. फाल्यां करीत बसूं नाकात. कळ्ळें न्हय? आस्त बाळगितां तुमी आयचो अभ्यास, आयचीं कामां आयजूच करतले.